याफुडें पाळीव गोरवांक अपघात जावपा खातीर वा अपघातांक जबाबदार थारपा खातीर रस्त्यार मेकळी सोडून दिली जाल्यार गोशाळा तांकां उखलतल्यो. परतून ही गोरवांच्या धनयांक मेळची ना. गोरवांक लागून वाडट्या अपघाताचे फाटभुंयेर आनी सरकाराच्या माथ्या वयलें वजें कमी करपाच्या हेतान हें आवाहन केलां. गोंयभर रस्त्यार मेकळी भोंवपी आनी अपघातांक कारण थारपी गोरवांचो विशय गाजत आसा. सरकारान आतां हे बाबतींत खर पावलां उबारल्यात. अशी रस्त्यात गोरवां गोशाळांनी व्हरपाची परवानगी सरकारान गोशाळांक दिल्या. त्या प्रमाण गोमंतक गोसेवा महासंघान रस्त्यात जखमी गोरवांची म्हायती दिवपा खातीर एक हेल्पलायन नंबर सुरू करपाचो थारायला. महासंघाचो जाळवणदार आनी शिकेरी मयेचो गोशाळेचो मुखेली कमलाकांत तारीन पत्रकार परिशदेंत हे विशीं म्हायती दिली. पळयात. तारीजीन सांगल्या प्रमाणे जे नवे अमेंडमेंट स्ट्रे कॅटल स्किमीन केला ताच्या संदर्भात खरेलेच गोंय सरकाराचे अभिनंदन करपाक जाय आनी तोखणाय करपाक जाय. रस्त्यार एक्सिडेंट जाल्या उपरांत सदांच लोक 108 नंबराक डायल करून जो इंजर्ड मनीस आसा ताच्या खातीर सदांच एम्ब्युलन्स जी आसा ताची वेवस्था करताले. पूण एखाद्या स्ट्रे कॅटला बरोबर म्हणजे गोरवां बरोबर जर एक्सिडेंट जालो जाल्यार ती गाय थंयसरूच तडफडत उरताली आनी मनीस हॉस्पिटलांत पावतालो. आनी सदांच एक मनान विचार येतालो की गायें खातीर किंवा गोरवांक खातीर अशी कितें सोय जावपाक शकता काय, जेणे करून असो एक डायल नंबरूय करपाक जाता आनी गोरवांकूय व्हरपाक एक एम्ब्युलन्स किंवा गाडी येतली. आनी हे गोंय सरकाराच्या माध्यमांतसून जो तेंच्यांनी स्ट्रे कॅटल स्किमीन तेंको दिला तातूंत बरेच फावटी आमकांय दिसतालें की अशी सिस्टमीक जावपाक जाय, पूण बरेचशे फावटी आर्थीक कारणां खातीर ते शक्य जायनासलें. पूण आतां गोंय सरकारान जी मदत फुडें म्हणजे मदतीचो हात जो फुडें केला ताजेर आनी त्याच बरोबर येणारे कॉल्स जे आसा ते ह्या काळान आमी पळयलेच की बरेचशे कॉल्स येतात. तातूंत एक गजाल प्रामुख्यान दिसून येयली की लोक जागृत जाला. लोकांक गोरवां बद्दल किंवा एकंदरीत प्राणी बद्दल तांचो प्रेम जो आसा पळय तो आमकां जाणवपाक मेळ्ळो. कारण बरेचशे वेळा रात्री वेळी केन्नाय 2-3 सुद्दां लोक फोन करताले की गाय इंजर्ड जाला, रस्त्यार एक्सिडेंट जाला म्हणून. आनी ताका लागून आतां सगळ्यो गोशाळा गोंयांतल्यो ज्यो एक्टिवली काम करता तांचो सगळ्यांचो सहयोग घेवन गोमंतक गोसेवक महासंघ आमची 24/7 म्हणजे कंटिन्युअसली जी आसा ती इंजर्ड गोरवांक खातीर सेवा जी आसा ती राबोवपाची आसा. एक स्पेशल नंबर आमी दिलो वयतलो. त्या नंबराचेर कॉल केल्या उपरांत आजूबाजूच्या परिसरांत जसर शक्य आसा थंयसर आमी वचून ती इंजर्ड गोरवां जी आसा ती ताबडतोब उखलतले आनी हांगा हाडून तेची ट्रिटमेंट करतले. जाल्यार आमी सगळ्यान पयलीं त्या गोशाळेक संपर्क करतले आनी तांची मदत घेतले आनी त्या इंजर्ड कॅटल जी आसा पळय ताका त्या गोशाळेन शिफ्ट करपाचो प्रयत्न करतले. आनी येदा कदाचित जर सोय जावंक ना जाल्यार मागीर ताका आमी पूर्ण पाठिंबो दिवन ती इंजर्ड कॅटल जी आसा पळय ते शिकेरी हांगासर हाडपाचे प्रयत्न करतले. आनी हितूनसुनूच इंजर्ड जी कॅटल्स आसात गोरवां जी रस्त्यार इंजर्ड जाता तांकां पूर्णपणे त्यांची सेवा करपाचो काम जे आसा ते गोमंतक गोसेवक महासंघ ह्या माध्यमांतसून करतले. जी रस्त्यार गोरवां सोडटा ते लोकांक आमी सगळ्या गोरवांकांक आव्हान करूंक सोदता की आपली पाळीव जनावरां जी आसा त्या पाळीव जनावरांक रस्त्यार सोडची न्हू. कारण अशें आसा की रस्त्यार सोडलेले गोरू जे आसा ताका एक्सिडंट जाता आनी एक्सिडंट जावन ते तडफडून मरता. कांयशे जे गोरवाकार आसा कांयशे जे मालक आसा ती गाय तिचे कंडिशन जर सामकें डेंजर आसा जाल्यार तो आपली गाय म्हणून मानपाकूय तयार ना. कांयशे जे आसा ते आपली व्हरपाक येता. आनी आमी अशें पळयलां की आमी जी रस्त्या वयली गोरवां अशें एक्सिडेंटल सुद्दां आमी उखलून हाडली जाल्यार ते कांयशे लोक जे आसा ते हांगासर व्हरपाकूय येता आनी तांकां ते आमी दिता. पूण आमी तुमच्या माध्यमांतसून लोकांक हें आव्हान करूंक सोदता की गोशाळा ही सगळीं गोरवां उखलून हाडून पोसपा खातीर न्हू, तेंची सेवा करपा खातीर न्हू. गोशाळा जी आसा ही अशे पद्दतीन संकटान सांपडलेली जी गोरवां आसा एक्सिडेंटल गोरवां आसा तांकां हाडून तेंची सेवा करपा खातीर आसा. पूण सरकाराचेर हो एक मोठो भार आसा. स्ट्रे कॅटल्स हे सरकाराच्या तकलेर मोठो एक भार आसा. तो खंयतरी तरी आमी आमच्या सेवेच्या माध्यमांतसून कमी करपाचो प्रयत्न करता. म्हणून सगळ्या लोकांक आमी आव्हान करता की तुमी जेन्ना आमी गोरवां धरूंक वयतले तेन्ना तुमी आमकां साथ दिवची. तुमची जर आसा जाल्यार त्या टायमाक तुमी आमकां सांगची. आमी त्या टायमाक 1-2 तुमकां तुमची गोरवां जी आसा ती सोडून दिवपाक तयार आसा. पूण परत जर ती गोरवां रस्त्यार उरलीं
जाल्यार ती गोरवां आमी आनी तुमकां परत दिवचे ना हें तुमकां ह्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.